जिवीत आणि माय पायची रिस्पॉन्सिबिलिटी की जबाबदारी म्हणून. अगो तेरेझीन, चेडवाच्या रिझल्टाक गेलेले. वय गो, तू तुझ्या चेडवाचो रिझल्ट पळोवन येयले? वय गो, सकाळ फुडें वचोन येयले. मागीर ती लायन लागता सारकी. मागीर घराची कामां सगळी तुमीच उरतात. वय वय, आयन पयले रांदले बीन आनी मागीर स्कुलान गेले. बरें केलें. वतान कित्याक? चल यो च्या पिये. ना गो आसूं, आयज मूड बरो ना. मूड बरो ना म्हणूनच तर सांगता. यो च्या पिये, तकली शांत जातली. बरें, तू म्हणटा जाल्यार च्या पिया. हे चाव घे आनी बिस्किटूय घे. बिस्किट नाका गो, ती पोतून धोब्यान घाल, ती बिश्टी मोव जातली. च्या पुरो. एक सांग म्हाका, तुका कळें कळलें म्हाजो मूड बरो ना म्हणून? तुज्या तोंडाक पयल्यारूच कळता, तोंड पळय कितलें बावलां तें. तुझ्या चेडवाचो रिझल्ट बरो येयला? वय वय, ते बऱ्या नंबरांनी पास जाला. तेजे क्लास टिचरीन पासून तेजी खूब तोखणाय केल्या आनी कांयच कंप्लेनी ना तेज्यो. त्या टिचरीक आनी बऱ्या भाशेन उलोवपा येता हुंय. कित्याक गो, तुका बीन कितें म्हटलें कितें तिणें? कितें म्हटलां? कितें म्हणोंक ना काय म्हणून विचार. अर्दे वर मायजो शर्मा सांगला सगल्या पेरंट्सा उशीर. लॉज बिश्टी. बरे मार्क्स येवंक ना तर बायेचे. सारकें कांटार पास जाला. हांव आनी कितें करूं? म्हाजें हुंय आयकतात तरी भुरगीं. वो आमचो आहा तो सुसेगाद भायर आहा. बाबाक कितें जाय, बायेक कितें जाय सगलें धाडटा. टिचरींचें हेंचें तेंचें सगलें हांवेनूच आयकोन घेवंक जाय. कित्याक? कितेंय जाल्यार मायंचेरूच येता न्हू तें. बायक कोण बोटां दाखयता? कित्याक गो, अकस्मात कितें जालें? पयलीं ते आमच्या चेडवाकीन बरे मार्क्स घेताले मुगो. वय न्हू, आतां सगलें वायट जाता तें फोनाक लागोन जाता. फोन आहा तो तेजेशी? सद्याक ना गो, म्हजोच उजार कोत्ता. पूण हे फाटी तेजो पाय गल्फाकसून येताना तेका नवो फोन हाडटलो हुंय. पळय तेरेझीन, रागार जायनाका, पूण तुमीच आपल्या भुरग्यांक पिड्यार कोत्तात. हेच टिचरी म्हूण. म्हजी कसली चूक हितून? फोन दिना जाल्यार तेमा कोत्तात, जेयना म्हणटात. मागीर फोन दिवचोच पडटा न्ही. वा वा, फाल्यां परवां ती मोडपाची नोकेत्रां हाडूंक लायतेली. ती हाडून तुमी तेका दितेली? नोकेत्रां मागल्यार दिवपाक जातात गो. मागता तितलें दिवपाची सोय तुमीच केल्या तेका. कानाक घाल्लो वो, बऱ्या जिविताक फोव. बरे देखीचो दोव, शोगुनाक आदोव. जाल्ली सोय सोंपेपणी मोडूंक जायना. वांकडें जाल्लें झाड ल्हानूच आसतना नीट करूंक जाय. तें जावन जातोच नीट करपाचे सगळे प्रयत्न निर्फळ जातात. जाल्ली सोय मेल्या बगर वचना म्हणटात तें खरें. आतां म्हजीच भुरगीं पळय, टीव्ही, फोन आमी कांयच दिनात तेंकां. आतां असायनमेंट बीन आहा जाल्यार आमी तेजे सायडीक बसतात फोन घेवन. आदींसून आमी ही सोय केल्या तेंकां. तूं आख्खो वगत ते फोनार कितें कोत्ता तें पळयता? आख्खो वगत कहें दोळो दवरूं हांव? गेमी खेळतात आसतली, नाजाल्यार व्हिडिओ, रील. तेंच न्हू, आमकां खबरूच आसना ती फोनार कितें कोत्तात ती. वायट व्हिडिओ पळोवंक शकतात. तेंच मागीर तेजे तकलेन घुंवता. पळय, स्कॉलान जशें की टिचरी तुका रिस्पॉन्सिबल थारायता, तशेंच चवथे दिसाक वायट एग्जाम्पल आनी इरिस्पॉन्सिबिलिटीक लागोन चरगीचो बाप आवय बापायक खास लायता. भुरग्यांचे चवथे दिसाकूय ती आपल्या आवय बापायकूच दोशी थारायतात. कित्याक? ती वायट रस्त्यार आसतना तांकां करेक्ट करूंक ना म्हणून. काजरी जिविताची आनी माय बायची जबाबदारी फकाणां न्हय, भुरग्यांक कंट्रोलार दवरूंक आमचेच हातीन आसता. सायबा बोगस, सारकी भिरांत घातली मुगो तुवें. एक मिनीट आं. आयज तुज्या आपूर बायच्या चेडवाचो रिझल्ट जाला. टिचरीन थिंगासोर म्हाका येदो व्हडलो शर्मा सांगलो. सगलें तर हांवेनूच आयकोंक जाय. तूं थिंगा सुसेगाद राव. तेका फोन आनी धाकट्याक टॅब बॅब हाडपाची कांयच गरज ना. कांयच लिसांव करिनात थिंगासोर. आयसून आमी दोगांय तेंकां स्ट्रिक्ट रावया आनी तेंच्या आत्म्याचें साल्वासांव कितें बरें तेंच तेंकां दिवया.